दूध व्यवसायाक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान सुदारीत कामधेनू येवजण चालीक लायल्या। हे येवजणे खाला 20 गायांक अनुदान दितले। खासा करून पयल्या 10 गायांक 90% अनुदान आणि उपरांतच्या 10 गायांक 75% अनुदान मेळटले। तशेंच 1 एप्रिल ते जुलै या काळात सरकारान कसलेंच नवे रीण घेवंक नाशिल्ल्याचे गोंयांत आर्थीक स्थिती घटमूट जायत आसा अशें सांगले। त्या बदला 10 वर्सां आदी घेतिल्ल्या 600 कोटी रीण फारीक केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर सावंतान सांगले। गोमंतक टीव्हीन खासा रिपोर्ट केल्या उपरांत 24 वरां भितर केप्यां पुलीस स्टेशनाच्या अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीत वाडिल्लीं झाडां काडून भौशीक बांदकाम खात्यान सुवात नितळ केल्या। इमारतीचे भूत बंगल्यात रूपांतरण काम अर्धवट, इमारतीत सोरोप तशेंच विखारी जिवांचे घर जाल्ल्याचे गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ले। या रिपोर्टाची दखल घेत भौशीक बांदकाम खात्यान ही सुवात नितळ केल्या। शुक्रारा 17 जुलयाक पणजेंतल्या नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालया मुखार इनफ इज इनफाची सभा जातली। हाजीर आशिल्ल्या लोकांची स्वाक्षरी एकठांय करून नगर नियोजन कायद्याचो कलम 39 रद्द करपा खातीर, ताचे खाला केल्ले जमिनीचे रूपांतर रद्द करपा खातीर आनी हेर मागणी करपा खातीर मुखेल नगर नियोजनकाराक दितले अशें देविदास आमोणकार हांणी सांगले। बिरेस्तारा पणजेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार गोविंद शिरोडकरूय हजर आशिल्ले। आरजी पक्षांतलो अंतर्गत वाद परतून एकदा उक्ताडार आयला। पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हाचेर पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकरान गंभीर आरोप केल्यात। फटींग उलोवपाची आतां विरेशाक संवय जाल्या अशी टिका खोलकरान केल्या। तशेंच पक्षांत एकवट आशिल्ल्याचो दावो तांणी केलो। काणकोण चावडी नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान दाखयल्लो। उपरांत बाजारात नितळसाण करपाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेस पक्ष आक्रमक जाले आनी पालिकेच्या अधिकाऱ्याक धारेर धरलो। बाजारात बुरशेपणा आनी किड्याक लागून लोकांच्या भलायकेचो प्रश्न गंभीर जाला असो आरोप करून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी प्रशासकाक घेराव घातलो। तशेंच बेगोबेग नितळसाण मोहीम आनी कायमचे उपाय काडचे अशी मागणी केल्या। मजगतीं 7 दिसां भितर हो प्रश्न तडीक लायात अशें आश्वासन अधिकाऱ्यान दिलां। केप्यां कुडचड्या भटक्या गोरवांचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा। येवप वच करप्याक खूब त्रास सोंसचो पडटा। तशेंच रातच्या वेळार गोरवांक लागून अपघातांचो आंकडो वाडत आसा। संबंधीत प्रशासनान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळावे सांगतात। देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन भटक्या गोरवांचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। म्हापसा पुलीस स्टेशना लागसार खोर्ले वाठारांत अपघात जालो। महाराष्ट्र नोंदणी आशिल्ल्या एका कारीन थळाव्या गाडयेक धपको दिलो। हो धपको बशिल्ल्यान कार फुडें आशिल्ल्या जेसीबीक आदळ्ळी। हाका लागून कारीचें लुकसाण जालां। अपघाताची म्हायती मेळ्ळे उपरांत म्हापसा पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना। कळंगूट वाठारांत एका 32 वर्सां पिरायेच्या दुबावीत रिसॉर्ट मॅनेजराक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या। 22 वर्सां पिरायेच्या बायलेन दाखल केल्ल्या कागाळी प्रमाण पोरबावडो वाठारांत तिचेर अनैतीक संबंद दवरिल्ल्या मॅनेजराचो आरोप आसा। कळंगूट पुलिसांनी भारतीय न्याय संहिता BNS खाला केस नोंद केला आनी ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। वेळसाव एक्सिडंट प्रोन झोन आशिल्ल्या रस्त्यार अपघात जालो जाल्यार भौशीक बांदकाम खातें आनी हेर संबंधीत अधिकाऱ्यां आड जनहीत याचिका दाखल करपाची शिटकावणी समाज वावुरपी रॉकेझिनो डिसुजा हांणी दिल्या। लोकांच्या सुरक्षेविशीं भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते गंभीर ना अशें ताचें म्हणणें। मजगतीं PWD, वीज खातें, पुलीस, पंचायत आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त पळोवणी केल्या उपरांत आमदार आतोन वाजान अपघाताचेर आळाबंद हाडपा खातीर उपाय येवजण करपाचें आश्वासन दिलां। गोंयांत कांय दीस उटंगराचो पावस पडले उपरांत फाटले कांय दीस जाले पावसान सुटी काडल्या।
16 ते 22 जुलै मेरेन उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत मध्यम गतीचो पावस पडटलो आणि कांय वाठारांनी ढगाळ वातावरण आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या नियोजित प्रशासकीय इमारत प्रकल्पावयल्यान आदले आमदार आणि दिवचल बचाव अभियानाचे अध्यक्ष नरेश सावळ चुकीची माहिती दिवन लोकांची दिकाभूल करता अशी टिका शिक्षा विजया सयत भाजपान पत्रकार परिशदेत केल्या. हो प्रकल्प असो आसतलो आणि तातूंत सुविधा कश्यो आसतल्यो त्याच प्रत्यक्षीत लेगीत दाखयले. मजगती दिवचलच्या नियोजित प्रशासकीय इमारत प्रकल्पाक ऑडिटोरियम नाकात जाल्यार तो स्वतंत्र इमारतीत आसचो अशी मागणी नरेश सावळ हांणी केल्या. गोंयांत पावसाचे प्रमाण कमी आशिल्ल्यान अंदूचो खरीप हंगाम संकश्टात सांपडला. जून म्हयन्यांत सुरू जावपी भात शेतां कितल्याशाच वाठारांनी सुरू लेगीत जावंक ना. कांय वाठारांनी जाल्यार शेतकारांनी बांयच्या उदकाचेर शेतां करपाक सुरवात केल्या. पावसान दांडी मारिल्ल्यान शेतकार हुसक्यात आसा. ताचो उत्पादनाचेरूय परिणाम जावं येता अशी भिरांत शेतकारांनी उक्तायला. दोन दीस पयलींचे तेल जेवणात वापरल्यार खर कारवाय जातली. हे फाटभुंयेर अन्न वखदा प्रशासनान जर्मनी तयार केल्ले सुमार 1 लाखांचे टिप्सी मशीन हाडला. हे मशीन वापरून तेलाची चाचणी जातली. तशेंच खूब दिसाचे तेल आसल्यार संबंधित हॉटेलाचो परवानो रद्द करतले अशी माहिती अन्न वखदा प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नारुणा हांणी दिली. तशेंच फाटल्या दिसांनी कांय हॉटेल रेस्टॉरंटां नितळसाण नाशिल्ल्यान दंड दिवन बंद केल्ली आनी नेमा प्रमाण बदल करपाचो आदेश दिल्लो. राज्यातल्या पेट्रोल पंपाचेर आयिल्ल्या E20 पेट्रोलाक लागून गाडयांक मार बसपाक लागला. 2023 वर्सा पयलीं घेतिल्ल्या गाडयांक अडचणी येवपाक लागल्यात. E20 पेट्रोल घाले उपरांत दुचाकी मदींच बंद पडटा. ताका लागून लोकांक आतां आर्थीक फटको बसपाक लागला. E20 पेट्रोलाक लागून गाडयांक अडचणी येता अशें गाडयो दुरुस्त करपी मेकॅनिक सांगता. चिमला वाठारांतल्या 43 बेकायदेशीर बोरवेल सन्याक उच्च न्यायालयान 5 लाखांचो दंड दिला. तशेंच चिंबल पंचायतीच्या सचिवाक संबंधिताची सविस्तर निवासी माहिती 3 दिसां भितर सादर करपाचो आदेश दिला. ते उपरांत संबंधित अधिकाऱ्यांनी दंड एकठांय करून 6 सप्तकां भितर पुराय कारवाय अहवाल न्यायालयात सादर करचो पडटलो. मजगती ह्या वाठारांतल्यो 43 बेकायदेशीर बोरवेल पयलींच सील केल्यात. कोळवार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात मोबाईल टावर उबारपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. हे विशीं थळाव्यांनी लेखी निवेदन कोळवार पंचायतीक सादर केला. भौशीक भलायकी, सुरक्षितताय आनी मनरिजवणे खातीर आशिल्ल्या जाग्याची जतनाय हाचे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. टावराच्या प्रस्तावाचेर तशेंच मान्यताय प्रक्रियेचो परतून विचार करचो आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या सुवातेर वेवसायीक उदरगत आडावची अशी मागणी थळाव्यांनी पंचायतीकडे केल्या. गोंयांतली सरकारी अनुदानित आनी विना अनुदान शाळांनी फावंडेशन पावंड्यार प्रवेश घेतिल्ल्या सुमार 28% विद्यार्थी 12वे वर्गा मेरेन शिक्षण घेवपाक पावना अशें शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या 2025-26 वर्साच्या UDIS+ अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला. अहवाला प्रमाण 2025-26 वर्सा शाळेत प्रवेशा सावन उच्च माध्यमीक शिक्षण पुराय करपा मेरेन गोंयांत 71.7% प्रमाण आसा. कार्यकर्तो सोनम वांगचूक आपल्या उपासाच्या 19व्या दिसा आसा
आणि ताच्या भलायकेचेर खूब बारीक नदर दवरल्या अशें दोतोर सांगतात. ताचें वजन 9 किलो परस चड उणें जाला, पूण ताची रक्तांतली साकर नाडी हायड्रेशनाची पातळी सद्या खातीर स्थिर आसा आणि तो मानसीक नदरेन जागृत आसा. पूण दोतोरांनी ताच्या युरिक ॲसिडाची पातळी वाडिल्ल्याचें दिसून आयलां अशें सांगलां. ताका लागून ताच्या कुडींत उर्जे खातीर स्नायू मोडपाक लागल्यात. फुडल्या पावण्याचो ताच्या अवयवाचेर परिणाम जावं येता अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. राज्यभरांतल्या लोकांच्या आदारान व्हड प्रमाणात झाडां रोवपाची मोहीम चालू दवरला अशें उत्तर प्रदेश सरकार सांगता. 2017 वर्सा सावन 242 कोटी परस चड रोपांची लागवण जाल्या आणि 12 जुलयाक 35 कोटी रोपांची मोख थारायिल्ली. ह्या मोहिमेक आदार दिवपा खातीर राज्य नर्सरीत 57 कोटी परस चड रोपां तयार केल्यात. झाडां रोवपा वांगडाच 5वें आच्छादन सुदारपा खातीर फुडारा खातीर हवामान बदला आड झुजपाक मदत करता अशें तांचें म्हणणें. नीट यूजी 2026 पेपर लीक प्रकरणात सीबीआयन व्हड दावो केला. लातूरच्या कोचिंग सेंटराच्या मालकान परीक्षे आदी लीक जाल्लो प्रश्नपत्रिका मेळोवपा खातीर 5 लाख फारीक केल्ल्याचो आरोप तपासकांनी केला. लीक जाल्ल्या प्रश्नाचे फोटो मेळयले आणि 132 प्रश्नांतले 111 प्रश्न मूळ नीट मास्टर पेपराक जोडले अशें एजन्सी सांगता. आतां ह्या सोदाचो वापर चालू चौकशेंत मुखेल पुरावो म्हूण सुरू आसा. कॅनडाच्या रानांतल्यान येवपी रानवटी उज्याच्या धुवरान हवेचो दर्जाचेर वायट परिणाम जाल्ल्यान टोरोंटो संवसारांतल्या सगळ्यात प्रदूषित शारांच्या वळेरेंत हाडला. चड करून निवळ हवे खातीर आनी उदका खातीर नामना मेळिल्ल्या ह्या शाराक आतां व्हड धुंवर आनी दृश्टीकोन वायट दिसता. भलायकी अधिकाऱ्यांनी लोकांक, खास करून भुरगीं, जाणटे लोकांक श्वास घेवपाची समस्या आशिल्ल्यांक हवेचो दर्जो सुदारणा मेरेन भायल्यान काम करपाचेर मर्यादा घालपाचो सल्लो दिला. ब्रिटन सरकार 16 ते 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक रातच्या वेळार सोशल मिडिया कर्फ्यू घालपाची येवजण आखता. ह्या प्रस्तावा खाला तांकां मध्यान रात ते सकाळी 6 वरां मेरेन सोशल मिडियाचो वापर करपाक मेळचो ना. ह्या कृतीचो हेतू स्क्रीन व्यसन उणें करप आनी भलायकेक बरी ऑनलायन संवय करपाक प्रोत्साहन दिवपाचो आसा. तशेंच 2027 सावन 16 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यां खातीर सोशल मिडियाचेर पुरायपणान बंदी घालपाची येवजण सरकारान जाहीर केल्या. अमेरिकेन इराणाच्या दर्यादेगेवयल्या संरक्षण आनी मिसायल स्टलाचेर नवो हल्लो केल्या उपरांत अमेरिका आनी इराण हांचे मदीं तणाव खूब वाडला. इराणान ह्या संघर्शाक आपले तिगून उरपा खातीर झूज म्हणला जाल्यार होर्मुझ सामुद्र धुनी बंद जाल्ल्यान संवसारीक तेलाचे दर एका म्हयन्यांत सगळ्यात चड पावण्यार पावल्यात. बहरीन, कुवेत आनी जॉर्डनांतल्या अमेरिकेच्या तळाचेर लक्ष केल्ल्याचो दावो इराणान केला, जाल्यार इराणी मिसायल आनी ड्रोन आडावन दवरल्यात अशें कुवेत म्हणटा. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणटा सरकारान हो भार गिरायकाचेर घालचे परस संवसारीक तेलाचे दर वाडपा पासून लोकांक राखण दिवपाचो निर्णय घेतला. अमेरिके, इस्रायल, इराण संघर्शाक लागून होर्मुझ सामुद्रांतल्या वक्तव्याक कच्च्या तेलाचे दर खूब वाडल्यात. ताका लागून जायत्या देशांनी इंधनाचे दर वाडल्यात अशें तांणी सांगलें. मंत्रिमंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण कर येणावळ उणी करून पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर नियंत्रणात दवरपा खातीर तेल कंपनीक आदार दिवन सरकारान आर्थीक धपको घेतला. मोबायल उत्पादन वाडोवपा खातीर आनी घटमूट भारतीय ब्रँड तयार करपा खातीर भारत सरकारान नव्या 62,500 कोटी मोबायल फोन उत्पादन येवजणेक मान्यताय दिला. थळावे उत्पादन वाडोवप, पुरवण साखळी घटमूट करप, मोबायल क्षेत्रांत संशोधन आनी विकासाक चालना दिवप हो ह्या येवजणेचो हेतू आसा. ह्या येवजणे खाता भारतान फोन तयार करपी कंपनीक उत्पादन आनी निर्यात वाडोवपा खातीर प्रोत्साहन म्हटले. हे कृतीक लागून भारताक मोबायल उत्पादनाचे जागृत केंद्र म्हणपाक लागलात. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो